तांच्यांनी एक इनोवेटीव आयडिया घेवन किंवा पहिल्याच पद्दतीत गॅसिफिकेशनचो प्लांट गोंयांत पयलो प्लांट आसा, जेणे करून अशा पद्दतीत आमी बाकीचे कडेन हे ट्राय करपाक शकतले. वेस्ट ट्रीट जावपाची गरज आसा आनी एनी हांव म्हणजे कोर्टान बी कित्याक वता लोक आमी सगळे प्रॉब्लेम पळयले. म्हणजे विजय सरदेसाय सांगला त्या प्रमाणे सोन सरान म्हाका दिसता हांवूय धाडे पयलीं म्हणजे कोण हांगा उबो रावंक शकनासलो. इतकी घाण म्हणजे वयर येयल्या उपरांत परत आनी कितलेच फावटी उजोय पेटला थोडे फावटींनी, म्हणजे कितल्या मोठ्या प्रमाणात तो कोयराचो वासाचो आसलोच पण एअर पोल्यूट जाताली पळय व तेज्या पेक्षा मारक आशिल्ले आनी चड मारक आशिल्ले भुरग्यांक, कारण इन फ्युचर तेंची लंग्स ही डॅमेज जावपाक शकताली. बट म्हाका आज खूब खोस भोगता निदान आमी सोन सडो हो क्लियर केल्ल्या कारणान कुडचडी, फातोर्डा आनी मडगांव ह्या 3 मतदारसंघातल्या लोकांक रिलीफ दिलो ब्रीथ घेवपा खातीर. हाजें म्हाका समाधान आसा. म्हणजे निदान हे सगळे ताका बरें हेल्प मेळटलें कारण तें सगळ्यांत म्हत्वाचें आसा. म्हणून आयज हांगासर हाजें उक्तावण करता आसतना वेरियस गजाली बाकी सगळ्या जाणांनी सांगल्या, टॅक्नॉलॉजी तेज्या बद्दलूय सगळें उलयल्या. पण इन फ्युचर हांव इतकेंच म्हणटलो जरी मडगांव म्युनिसिपालिटी आज स्वयंपूर्ण जावं ना कचऱ्याच्या बाबतींत जाल्यार इन फ्युचर तेंच्यांनी जावपाची गरज आसा.